बागीवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. शिव वर्तमान पुरगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव पुरगोट करिना जाल्यार म्हजें खोटा. म्हजे खोशेन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खुशे विणी हो कारबार म्हजे आदीं केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शिव वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट पुरगोटा तातूंतच म्हजी मजुरी. सगळ्या मनशां हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. अस्कोतांक जोडून घेवंक असोगता बाराबर हांवूय असोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन थारोवन जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोत जालो. शिव वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शिव वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. एका रांगणांत धांवपी सगळेच धांवतात, पूण एकल्याकूच इनाम मेळटा म्हूण तुमी नकळत. म्हणटच इनाम जोडून घेवचे दृश्टीन तुमी धांवतात. तुमी धांवात. पेलवान सगळ्यांचो त्याग करतात. ते भावतात तसलो आर जोडूंक तशें करतात. पूण आमी कदींच भावना तसलो आर जोडूंक वावुरता. हांव धांवता तेन्ना इनाम मेळचें हेतून धांवतां. अशें वाऱ्यार मुठी मारिनासतना हांव कुस्ती खेळटां. दुसऱ्यांक पोरगोटणी केल्ल्या उपरांत हांवूच बारायलोलो जायन म्हूण म्हजी कूड धडवाळून हांव तिका दामून दवरतां. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकुल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दोलबारांच्या सर्वेस्पराक कितले सोबीत तुजे बिराड. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगून म्हजो आत्मो आवडेता ओतरेकता. म्हजे काळीज आनी सगळें आंग म्हजे जिव्या देवाक आनंदान उल्हासतात. जबाब. दोलबारांच्या सर्वेस्पराक कितले सोबीत तुजे बिराड. तुजे वेदींचेर दोलबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा. गिरबोज्यांक पोरयान मेळटा बिराड आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंटेर. जबाब. दोलबारांच्या सर्वेस्पराक कितले सोबीत तुजे बिराड. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजे वाखाणणी करीत आसात. जीं कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट धरची आसा, काळजान बालगूनच आसात ती खरेंच बागी. जबाब. दोलबारांच्या सर्वेस्पराक कितले सोबीत तुजे बिराड. सर्वेस्पर देव आमचो आसरो. तो आमची राखण करता. कृपा आनी मोहिमा वांटून दिता. गुन्यांवा विणें चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिनासतना रावचो ना. जबाब. दोलबारांच्या सर्वेस्पराक कितले सोबीत तुजे बिराड. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सोम्या तुजे उतर सोद. स्वता वरवीं आमकां संस्कार लोली कर. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक एक वोपार सांगली. एका
कुड्ड्याच्या दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय खोंडांत पडचे नात. शीश आपले गुरू परोस व्हरतो न्हय. शिकून पूर्ण जालोलो शीश तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय, आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्यान कशें म्हणू येत. आरे भावा, ताव तुज्या दोळ्यांत किसोर म्हाका काडून दी. धोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आयज शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां स्पश्ट करून सांगता की एक बरें झाड बरीं फळां दिता आनी एक वायट झाड वायट फळां दिवंक पावता. असलीच गोत आमा मनशांची बरो मनीस बरीं फळां दिता आनी वायट मनीस वायट फळां दिता. जेजू आयज आमकां वयल्या वयर न्हय पूण खोलायेक थावन बरीं मनशां जावंक आपयता. असलें बरेपण शिंपडायतलें जिवीत आपणावंक आमी कितें करूंक फावो? जेजूसी वचोंक, ताचें उतर आयकूंक, ते वेव्हारांत घालूंक ताका जाय आमी भावार्थान थीर जावंक आमची आकारणी केलोली. आपलें घर थीर बुन्यादीचेर बांदता तसल्या मनशा परी आमी जातोलीं जेजूक जाय. असल्या बुन्यादीचेर आमचें भावार्थाचें जिवीत आमी बांदल्यार कसलेंय वादळ मोड आयल्यार लेगून आमचें घर मोडचें ना. म्हणल्यार आमचो भावार्थ थीर उरतलो. अशें बरीं फळां दिवंक आमी पावतले.